आयज दिवाळेच्या पूर्वी संदेक हो धेडलो हो उत्सव मनयतात, जेका आमी पाडवोय म्हणटात. जशी जेन्ना ह्या पाडव्याक गोरवाची पुजा करतात तेन्ना पयलीं जेन्ना खूब गोरवां आशिल्लीं तेन्ना जी एक परंपरा आशिल्ली की गोरवाच्या गळ्याक जी नाल्लाचे वळे बांदताले आनी जी ही फुलां आसात ती बीन जी गोरवाची गळ्याची काडून हाडप आनी हो धेडलो सजोवप ही एक परंपरा आशिल्ली. आतां गोरवां कमी जाल्ले कारणान ही प्रथा खंय खंय कमी जायत गेल्ली आसा. पूण नशिबान आमच्या गांवांत थोडी गोरवां आसात, सो आमकांय हे करपाक आजुनूय आमी ही परंपरा चालू दवरलेली आसा. पूण कांय फुलां आमकां भायली हाडची पडटा. आयज हे आमच्या धड्या वयलो जो गांव आसा त्या गांवांत हे आमचे सगळे भुरगे एकवटान मेळोन हो धेडलो उत्सव साजरो करतात आनी ही परंपरा आमी आजून पर्यंत राखून दवरलेली आसा. तशेंच आतां आमी पळोवपाक वयता की हे फुडले जनरेशनूय ह्या हितून हें जाता आनी ही जी प्रथा आसा ती एक जनरेशना कडल्यान पास ऑन जायत वयता. ही जी म्हणटात पाडवो जो आमी ह्या कृष्णा जो राखणो म्हणटात तेजी पुजा करतात आनी आमी ह्या गांवांत भोंवत जे धडे आनी गांधीनगर जो गांव आसा ह्या गांवांत आमी लोकांच्या दारान भोंवतात आनी ते धेडल्याचे जे गाणे आसा ते म्हणटात. ह्या धेडल्याक लोक खुबशे हे दितात फोव म्हण, जशी सान्नां पोळे ही आयज आमकां खावपाकूय मेळटा खुबशे भुरग्यांक. आनी ही परंपरा जी पयलींच्यान ही चालू येयल्ली आसा आमच्या गांवांत धेडल्याची